प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, आमचीं गोंयकारां आमचींच गोरचीं जावं भारतांत जावं दुसऱ्या संवसाराच्या देशांनी शिंपडल्यांत खंयच्याय संवसाराच्या कोनशाक तूं वेशी आमचीं गोंयकार भावां भयणां आसात थंयसर. आमच्या भारत देशांतूय आमचींच गोंयचीं भावां भयणां वेगळ्या वेगळ्या कारणांक लागून दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांचेर आसात. जायत घोडे आपल्या पोटाक लागून, वावराक लागून, आपलो घोराबो सांबाळूंक, जायत घोडे आपल्या भुरग्यांच्या बरेपणाक लागून, शिकपाक लागून, घोडे दुसऱ्या कसल्याय कारणांक लागून. आयचो विशय, आयच्या दिसाचो विशय आमकां हाचो उगडास करता. मनीस आपल्या सैमानूच एके भाशेन एका जाग्यारतान दुसऱ्या जाग्यार वेता, एका देशांतान दुसऱ्या देशान घोडे वेता. आमच्या गोंयांतूय जायतीं भावां भयणां आसात जीं घोडे आपलो गांव सोडून, आपलें घोरदार सोडून घोडे आमच्या गोंयांत आयल्यांत. ताका आमी म्हणटा मायग्रंट्स इंग्लीश भाशेन, कोंकणी भाशेन म्हणटा आमी स्थलांतरी भावां भयणां. आपलो गांव, आपलो देश सोडून आमच्या गोंयांत आसात वेगळ्या वेगळ्या कारणांक लागून. जे भाशेन आमी दुसऱ्या जाग्यांचेर वेता, हिवूय भावां भयणां आमच्या गोंयांत आसात. आयचो विशय आमकां उगडास करता असल्या आमच्या भावां भयणां सोबें जे आमच्या गोंयांत आसात. आमची वागणूक, आमचें काळीज, आमचें मन कसलें तांचे सोबें, कशी आमी तांकां वागयता हाचेर नियाड करूंक पवित्र सभा आयज आमकां ह्या आयच्या बलिदानांत उगडास करता. आयच्या दिसाचो विशय तो स्थलांतरी आमचीं भावां भयणां जीं आमच्या गोंयांत आसात तांचें खाशेलेपण आमी राखूंक जाय, तांकां मानान रेस्पेतान आमी लेखूंक जाय. कित्याक हीं आमचीं भावां भयणां आमचींच भावां भयणां तीं. आयचें पयलें गायन आमी केलां, भाव भयणी आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं आमी. आख्खें मनीसकूड, कोणूय मनीस तो जावं, खंयच्याय धर्माचो तो जावं, खंयच्याय देशाचो तो जावं, खंयच्याय गांवचो तो जावं, तो देवाचो पूत, देवाची धूव. आनी ह्या पासत आमी कातोलीक भावार्थाची मनशां मनीसपण पयलें. मनशाक आमी मान दिता, मनशाक आमी रेस्पेद दिवंक फावो. आयचो विशय आमकां ताचो उगडास करता. आयच्या पयल्या वाचपान लोकगंतीच्या पुस्तकान उगडास केला आमकां इस्रायल पोरजा, देवान विचून काडलेली पोरजा. देवान तिका एक देश बासायल्लो आनी त्या देशान वचूंक वाट चलताली ती. It was a pilgrim people. The people of Israel were pilgrims. They were also migrants. एका गांवांसान, एका जाग्यार सान दुसऱ्या जाग्यार वेतालीं तीं. त्या मनशाचें जिवीतूच आमी सगलीं ह्या संवसारान यात्रेकारां म्हूण आमकां उगडास करता. जे भाशेन इस्रायल पोरजा वाट चलताली बासायल्ल्या देशान पावूंक, आमी जेजूचीं फाटलावदारां ह्या संवसारांत आमी एक वाट चलता आनी आमी स्वर्गार पावूंक जाय. That is our destination, that is our goal, that is our destiny. All of us need to be in heaven one day. आमी सगलीं यात्रेकारां, we are pilgrims in this world. We are like migrants. आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास करता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, देवाचो पूत तो, स्वर्ग सोडून ह्या संवसारांत आयलो तो. आयचें शुभ वर्तमान बागीवन जुवांव म्हणटा देवाचो सोबद आमचे मदें आयलो तो. आमच्या मोगा पासत स्वर्ग सांडून संवसारांत आयलो तो. मोगाच्या
भावांनो भयणांनो, आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. हे मीस हाका भेटयलां. Migrants, all those who are in Goa, they have left their land, they have left their families, and they are in Goa for various reasons. How do we treat them? How do we call them? How do we address them? हाचेर आमी नियाळ करता आयज. दुसरे सुवातेर आयज आमच्या आदलें गोंय आमचें, थंयसर सांता मोनिका, थंयसर जेजूची इमाज आसा, जी रोडली, दुकां रोडली, ती रोगताची दुकां, द विपींग क्रॉस म्हणटा आमी. आयज पवित्र सभा तिचो उगडास करता. ह्या पासत आयची वाचपां आमी थंयची घेतल्या, खुर्साची वाचपां. आनी तिसरे सुवातेर हे आयचे मीस, 3:30 वरांचे मीस भेटयलां आमच्या गोंयांत. आमच्या कातोलिक पवित्र सभेची इस्कॉलां आसात. इस्कॉलां आसात आमची कितलीं. आनी इस्कॉलां उदेशी आमी कितलें बरेंपण शिपडायता समाजान. जेजूची मुल्यां आमी परगट करता. दर एका गांवांत, दर एके फिरगोजेन इस्कॉलां आसात. हे आयचे मीस आमची इस्कॉलांच्या जी वावुरतात शिक्षणीक मोडार, द ABE, the Archdiocesan Board of Education and the Diocesan Society of Education, ह्यो दोन आमच्यो संस्था, ही आमची खातीं आमच्या गोंयांत शिक्षणीक मोडार कितलो वावर करता. हे 3:30 वरांचे मीस आयज ह्या वावरा पासत आमी मागता, शिक्षणीक वावरा पासत. मोग चेश्टानो, आयज ह्या मिसान वांटो घेतना उगडास करया आमकां. जे भाशेन आमची गोंयचीं भावां भयणां जेन्ना दुसऱ्या गांवांत वेता, दुसऱ्या देशांत वेता, आमकां सगल्यांक हुस्को जाता. बरीं आसात काय तीं? हॅव दे फावंड अ गूड जॉब समवे? डू दे हॅव अ प्लेस टू लिव समवे? आमकां हुस्को जाता. कोणें तर तांकां कितें वायट केलें दुसऱ्या गांवांत, दुसऱ्या देशांत, वायट उतर म्हणलें, वी गेट ट्रबल्ड, हुस्को जाता आमकां. रेसिजम, कास्टिजम, वी गेट ट्रबल्ड. जे भाशेन आमचीं भावां भयणां दुसऱ्या गांवांनी आसात, तांकां एक बरें जिवीत जाय आनी आमकां सगल्यांक जाय तें, आनी तें मेळूंक गरजेचें. तेच भाशेन आमच्याय गोंयांत जेन्ना दुसरीं भावां भयणां आसात, आमची जबाबदारी, आमचो एक कायदो, ह्याय आमच्या भावां भयणांक आमचें एक बरें मन, बरें उतर, बरें काळीज आमी तांकां उक्तें करूंक जाय. आमचो कातोलीक धर्म खंयच्याच मनशा सवें वेगळो जार करिना. ही आमचीं भावां भयणां आमच्या गोंयांत आसात, तीं आमच्या घरांनी घोडे वावर करतात. ती नासतना आयज आमच्या गोंयांत वावर घोडे जायना. ती आमकां गरज तांची. हे तांचें खाशेलेपण, तांचो भावार्थूय आमी ओळखून घेवंक जाय. आमचो बिस्म साहेब आमकां उगडास करता. आमच्या गोंयांत जायतीं आमचीं असलीं भावां भयणां आमच्या गोंयांत आसात, तीं कातोलीक धर्माचीं, तीं आमच्याच धर्माचीं. तीं आमी जाणा जावंक जाय, जेजूक आमी तांकां परगटची गरज आसा. आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी तांकां आमी घेवची गरज आसा. तांकां आमी कुशीन दवरूंक फावना. मे बी आर पॅरीश कावन्सिल्स, आर एसोसिएशन्स, जे भाशेन आमचीं गोंयचीं भावां भयणां भायल्या गांवांनी जाय तो बरो वावर करता फिरगोजांनी, ते भाशेन आमचीं गोंयांतूय हें पावल आमी मारूंक जाय. आमचो बिस्म साहेब आमकां हाचो उगडास करता. आयज ह्या मिसान वांटो घेतना असलें मन, असलें काळीज आमकां मागुया. कांय वर्सां फाटीं आनी आतांय थोडीं आमचीं भावां भयणां अशें म्हणटात, गोंय आमचें गोंय गोंयकारां खातीर. आनी जायतीं भावां भयणां जीं भायर गेल्यांत, दुसऱ्या देशांनी आसात, तीं गोंय सांबाळूंक सोदतात. आपूण भायर गेल्यांत आनी गोंय सांबाळूंक सोदतात. आनी अशें म्हणटात, दुसऱ्या भावां भयणांनी गोंयची भायर वचूंक जाय. व्हेरी ट्रबलिंग.
भायल्या देशांनी रावन गोंयचो हुस्को धरतात तो गोंयचो हुस्को धरूंक जाय ना म्हणून हांव गोंयचो हुस्को धरूंक जाय आमकां सगल्यांक गोंय गरजेचें पूण आमचें गोंय सांबाळूंक सोदतना दुसऱ्याचें मनीसपण आमी चेपूंक फावना मनीसपण पयलें जेजून आमकां तें शिकयलां जेजू देवाचो पूत मनीस जालो मनीसपण पयलें दुसऱ्याचें मनीसपण आमी केन्नाच चेपूंक फावना आमचो क्रिस्तांव धर्म आमकां तें शिकयता आनी ह्या पासत वांकड्यो शिकोवण्यो थोडे पावटी आमी त्यो आयकूंक फावना चडशीं आमचीं क्रिस्तांव भाव भयणां ते आयकतात भायर रावन आमच्या गोंयचेर उलयतात वायट गोवा इज ओन्ली फॉर गोवन्स अशें म्हणटात बट दे गो आवट ऑफ गोवा हाचेर आमी नियाळ करची गरज आसा आमचें काळीज आमचें मन जेजू भाशेन सगल्या मनशांक आमी उक्तें दवरूंक जाय स्थलांतरी भावां भयणांक तांचें खाशेलेपण राखुया तांचो बरवंसो वाडोवया ही आमची गोंयची पवित्र सभा हेंच देणें मागून असलें मन असलें काळीज आमकां दी म्हूण मागून ह्या मिसांत बापाक आमी उलो मारुया